इवनिंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. केशाय तुम्ही सगळीं समजता सगळीं बरी हाय मू तेच भाशेन हांव अलिशा टायगर आनी हमादा गाइज आमी हाय बरी. आनी गाइज असो हांव गाइज नेसन रेडी जालो हा. हांव वयताय गाइज सेंट एंटनी फिस्टाक. ओके, आनी तुमी म्हणटली मसी फेस्ता वयता आनी बेश्टे टी शर्ट गायन आहा काय मू. येस गाइज, पयलीं सद्या हांव टी शर्ट घालून वयता आनी मागीर गाइज आटीर न्हू हांव म्हाका कितें घेतलो थिंगा आनी थिंगा गाइज आटीरू हांव चेंज करतलो. ओके, एक शर्ट घेतलो बेश्टोच घालपाक. गायज मुकडे शर्ट आहाय बट म्हाका समथींग डिफरंट जाय. ताका लागून गायज हांवें म्हणलें अलिशा सांगलें आटीर वयता आसता म्हणलें एक बरो शर्ट घेया आनी मागीर तशी सो या हाका आमगेल्या फेस्ताक. ओके, सो गायज तुमकां आमी दाखयतली मुखार. ओके, हांवूय चेंज करतलो इन केस म्हाका बरो शर्ट मेळ्ळो जाल्यार. अदरवायज म्हाका गायज असो वचपाक म्हाका प्रॉब्लम ना. आय डोंट मायंड टू गो लायक दीस. ओके, आनी मेन थिंग गायज म्हाका न्हू तुमी जाणाय म्हाका फॉर्मल गायज वचपाक म्हाका मातशें पूण लायक जायना. आनी जेन्ना चड फॉर्मल पार्टी आसताय गायज न्हू हांव एवॉयड करूंक कोत्ता. बट तरी आसतना गायज हांव फॉर्मल पार्टी आहाय तेन्ना गायज हांव तुमी चोयलो आसतलो नोटीस केलो आसतलो सूट घालूं वचना काय ना. ओके, बेस्तो म्हगेलो शर्ट चोडयतलो बेस्ताक असो टी शर्ट चोडयतलो आनी गायज धांव मारतलो. ओके, सांगेल ते भाशेन या वयता आसतना वाटेर म्हाका एक बरो शर्टूय घेया आनी मागीर आमी आमगेल्या सेंट एंटनी फिस्टाक या. ओके, आनीक सांगेल ते भाशेन गायज तुमकां हांव मुखार दाखयतलो थिंगा कितें आहा आनी कितें ना तें. आनी गायज अलिशा आपल्या गेल्या रेडी जाता, ऑलमोस्ट रेडी जालें दिसता म्हाका तें. आनी गायज भायल्यान भरपूर वता तुमकां दिसती पडटा आसतलो म्हणजे शेडो पडटाय बताचे हिंगा. आनीक वेदर बरो आहा चकचकीत सारको. आनी एसो वेदरान गायज आतां जाली 6:30 ऑलमोस्ट आनी हांव वयताय कोत्ताय म्हणल्यार गायज तरी आसतना तें वत आसतलें. आनी जेन्ना तुमी जाणाय जेन्ना वत आसता न्हू आनी बोकून कितें फंक्शन आसता तेन्ना वचपाक बरें दिसता, बरी उमेद येता. लायक बरें वत आहा, वेदर बरो वत आहा म्हणल्यार गायज इतली गरम ना आयज. ओके, दिसतू आहा मिडियम लायक चडूय गरम ना आनी चडूय थंड ना. बेस्ट गायज आयचो वेदर. स्पेशली आयज एन्जॉय जाता जाल्यार पार्टी वयता जाल्यार गायज दीस इज द बेस्ट वेदर. ओके, आनी गायज तुमकां हांव अलिशाकूय दाखयता. अलिशा रेडी जालो आहा. अलिशा गायज फॉर्मल घालून आहा. ओके, लायक तेणें सुटेस घायला आनी ब्लॅक भितर गायज ते तुमकां हांव दाखयता. म्हाका कळना तो कलर लेगो कसो तो. आय थिंक इट्स कायंड ऑफ ग्रीन ऑर पिस्ताशियो समथींग. ओके, सो तें आपल्या गेल्या सारकें फॉर्मल आहा. तेकाय गायज लायक जायना फॉर्मल, बट तरी आसतना गायज तुमी जाणाय जेन्ना फेस्ता वयता खूंय फॉर्मल फंक्शन आसताय गायज तेन्ना तुका मातशें फॉर्मल घालपा पडटा. बट इट्स नॉट नेसेसरी गायज तुवें फॉर्मल वचोंकूच जाय म्हूण. ओके, सो इट्स अप टू यू. तुका कितें बरें दिसता, तुका कितें लायक जाता गायज तें तुवें न्हेसपाचें. ओके, सो दाखोवया तुमकां माशोकतान अलिशाक. आनी गायज चोवपा शकताय फायनली अलिशा जालें रेडी. आनी वचूय गायज अलिशा गेलो लूक. ओके, तुमकां सांगता हांव पिस्ताशियो कलर असो, ग्रीन कलर अशें आनी ब्लॅक. ओके, सो अलिशा गायज बरो सूट जाता. सो म्हाका तेका लागून गायज न्हू म्हाका तेच भाशेन समथींग मॅचिंग असो मातशें मातसो मॅचिंग असो शर्ट घेवपा जाय. बट सांगिल ते भाशेन सद्या हांव असो वयतलो. ओके गायज, कशें तुमी सगळीं सजमता हाय म्हण बरी आनी हेंचे हांव रेडी जाले. ओके, आनी तुमी जाणाय गायज आमकां दोगांयकूय लायक ना फॉर्मल न्हेसपाक. बट कितें करया, फेस्ता वयता न्हू मातशें पूण तेका लागून ब्लेझर घायलो. गायज ऑनेस्टली लायक तेका लागून न्हू काजरा वचपा आमकां हेट दोगांयकी. अलिशा तरी मातशें सूट जाता अशें फॉर्मल. गायज म्हाका सूट जायना न्हू सूट जाता बट म्हाका हांव न्हू कितें मू आय डोंट फील कम्फर्टेबल गायज. आतां उलयता तेका आली हांव एसो येवं गो मू इवन दो टी शर्ट म्हणल्यार ओके आहा अशें बरें दिसता अशें म्हाका. ओके, एज लॉंग एज आय एम कम्फर्टेबल. हांवें बेश्टी स्कर्ट घायल्या गायज. शो माय होल लूक नो. ओके गायज, हांवूय अलिशा आपल्या होल लूक दाखय खंय गायज. अलिशा गेलो होल लूक दाखया. लूक दाखयत म्हणल्यार गायज 7 जातली हिंगा. सो गायज दाखया अलिशा गेलो लूक तुमकां. कशें दिसता सांगाय गायज. कित्याक म्हाका न्हू फॉर लायक ना ओके गायज, गोंटी सयत सोमते पांय सयत दाखया गायज. वयर सावन सकयल तेगेलो लूक दाखया. ओके, बरो दिसता मुगो तो वाजू गायज चोयलो आसतलो तुमी. ओके, अलिशा गेलो लूक वचूय. ओके, सो सांगिल ते भाशेन हेजे भाशेन म्हाका कितें सिमिलर मेळटा जाल्यार घेतलो. आय डोंट मायंड गायज. भितर हांवें बेश्टें घायला वेस्ट एंड लायक स्कर्ट बट जस्ट अ ब्लेझर. ओके गायज, मेळटाय तुमकां माशोकतान. आनी गायज चोवपा शकताय वेदर. ओके, 6:45 जाली काय बरो गायज वेदर आहा तो. सांगिल ते भाशेन केदो सांगलो तुमकां अशें करून जेन्ना वेदर आसता न्हू बरें दिसता, गरम ना आनी दिसतूच गायज. ओके, सो चोवपा शकताय ब्लू स्काय खूब नाय काय नाय काय बरें तें. ओके,
सो गायज हेच भाशेन वेदर न्हू समजता रेडींगूय आसतलो मो आनी दिसता म्हाका आयज रेडींगूय सेम वेदर आसतलो ओके. सो या आनी करया एन्जॉय आनी तुमकांय गायज दाखोया ओके. आलिशा गायज यांचो रेडी स्टार्ट मान. गायज हांवें ब्लेझर काडलो गरम जातून सो घाम सुटलो चोय सारको ताका लागून सोयल न्हू. सो गायज मेळटाय तुमकां हय गो सोमतें मोला न्हू. या यू गो एंड कम हा यू कम विथ मी. नाकरे लाव म्हाका मागीर चोवपा नाका बरें दिसता दिसता गायज हे आपण येना खंय मुज बाबू गाडयांकू रावता दिसता म्हाका ना तुय यो मुज बाबू. ऑरेकल दैट डे यू वेंट देयर या सो गायज आमी ते दीस मोला वचोनाय द ऑरेकल. सो तितून वयतली आनी चोया बेगीन म्हाका एक शर्ट घेतलो आनी येतलो. आलिशाकूय घेवन वयतो हांव कित्याक म्हाका ना 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 म्हाका कळपा नाका बरें दिसता ना तें. आनी गायज मागीर कितें म्हणटा जाण तूं हांव हे आनी कितें गेल रे मग गायज तेका न्हू दोन भाशे उलयता ते मागीर बरोय दिसलें म्हणटलें हांव हें कितें गेलां बरें दिसना जाल्यार म्हणटलें टायर प्रेशर गायज जायत काम आमकां आटेर वयता आसतना तामतामून वचूं पडटा दिसता म्हाका. टायराकूय प्रेशर मातशें उणी दाखयता बट इट्स ओके. गायज तो चलता न्हू मागीर टायरा प्रेशर आपूण हें जाता नॉर्मल जाता. या यू गो आय विल शो यू. सो गायज सांगिल्ले ते भाशेन मेळटाय तुमकां. इट्स ओके. सो गायज मेळटाय तुमकां आमी माशोकतान ओके. आयस्क्रीम वॅन गायज येयलो वच आमगेलो आयस्क्रोट घेवन येयलो आसतलो आयज कित्याक सांगलो तेका हांवें काल. सो गायज वच आमगेलो आयस्क्रीम वाला. एसी मार गायज हांव म्हणटालो भायल्यान न्हू बरें आहा बट गाडी येता येसोलें गरम जालें कित्याक गाडी बंद हाल्ली ना आनी हिटान गायज सारकी गरम जाल्या. सो मेळटाय गायज तुमकां आमी माशोकतान ओके. सो गायज फायनली पावलो हांव शॉपिंग मॉलाक आनी चोवपा शकताय गायज गायज तेच मॉला येयला हांव द ऑरेकल ओके. गायज आतां या भितर आनी तुमकां दाखोवया हांव केसो शर्ट घेता आनी कितें तें. मेन थिंग गायज म्हाका बरो दिसपा जाय आनी चोया म्हाका लायक जात जाल्यार घेतलो आनी तुमकांय गायज दाखयतलो ओके. गायज हांव न्हू आख्खी शॉपां भोंवलो एक लेगून शॉप म्हाका ओपन मेळ्ळो ना एक्चुली गायज टायम जालो 7:30 ओके. आनी 7:30 गायज हिंगा न्हू सगळीं शॉपां बंद आसताय. सो बॅड लक गायज म्हाका आतां हेसो वचो पडटलो हेच टी शर्ट घालतलो आनी वयतलो गायज. एनीवेज चोया मागीर तुमकां दाखोवया मुखार ओके. आलिशा फोन मारलो आलिशा म्हणलें शॉप सगळीं बंद जालीं. सो आलिशा सांगता यो खंय चोया आतां मुखार कितें कोताय ती वयताय जाल्यार गायज म्हाका खबर ना पयलीं सद्याक ओके. कित्याक आलिशा म्हणटालें हांवें आलिशा पयलें सांगलेलें म्हाका शर्ट नाका हांव येसो येता मू आनी आलिशा म्हणटालें तूं येसो येता जाल्यार आनी आपण आनी येना आपण फॉर्मल आनी तूं एश कोन्न येता बरें जायना न्हू काय मू. सो आपुणूय येना मू. सो चोया गायज आतां आमी वयताय हो ना तें गायज तुमकां हांव मागीर दाखयतलो ओके. सो गायज चोयलो आसतलो तुमी हांव पोत्तो येयलो ओके. म्हाका कांय मेळ्ळो ना सगळीं शॉपां गायज बंद आहाय आनी आजून म्हाका खबर ना गायज हांव शर्ट घेतलो येसो वयतलो तो ओके. येसो वयतलोय जाल्यार दाखयतलो ना जाल्यार पत्ती हिंगार वयताय जाल्यार गायज तुमकां आमी दाखयतली ओके. सो सद्या चोयत राव खंय वचना काय आलिशा घालता पार्किंग ओके. पार्किंगा पे कोत्ते आनी गायज चोया हिंगा बोगले कितें आहा तें बेगीन बंद म्हण आयज गायज हांव आतां गुगलाचेर चोयलें हांवें म्हणलें अरे आम लास्ट टायम 9 o'clock लेगून आहलोली चोयलें सॅटरडे हूंय एक बंद 7 o'clock बंद आनी मंडे टू फ्रायडे 9 o'clock बंद. येस गायज. सो मुखार चोया कितें जाता तें कितें जुगाड जाता जाल्यार चोया ना जाल्यार चोया गायज समथींग इन टेस्को या म्हणटा. गायज फायनली आतां आमी पावली टेस्को ओके. चोवपा शकताय गायज टेस्को ओके. चोया टेस्को या आनीक चोया म्हाका एक शर्ट मेळ जाल्या आलिशा येत मुज बाबूर मातश तरी आमी गायज बेगीन पावलोली न्हू लायक अर्दर तरी बेगीन जालोलें घडये गायज आमकां मेळटा आहलोलें बट कितें करया आतां येवपा पडलें टेस्को आनी गायज तुमी जाणाय म्हाका टेस्को हार्डली वस्तू लायक जातली बट तरी आसता गायज इमर्जन्सी न्हू घेवपाकूय पडटलें कितें ना कितें शर्ट केशे भाशेन घेवपा पडटलो गायज ओके. तो केसलो दिसलो गायज आयज हांव टेस्को शर्ट घेतलोच कित्याक आनी ऑप्शन ना म्हाका. आनी आतां आलिशा यांचोय ऑर्डर येता गायज. सो गायज फायनली म्हाका न्हू एक शर्ट मेळ्ळा ओके. इमर्जन्सी घेयला गायज आनी हांव चोय बेस्तो वेस्टाचेर भोंवता गायज हिंगा टेस्कोन सगळे गायज म्हाका चोयताय हो आनी हूंय भोंवत काय मू बेस्तो वेस्ट घान आनी टी शर्ट काडलो आहा गायज हांवें कित्याक न्हू हांव शर्ट घान न्हू ट्राय करतलो हिंगा घान ट्राय केला ओके आहा गायज सद्या टेम्पररी गायज हांवें घेयला ओके. इमर्जन्सी म्हणटाय ते भाशेन आनी गायज पे करया आनी गायज तुमकां हांव मेळटा गाडयांक ओके. सो गायज फायनली म्हाका शर्ट मेळ्ळो ओके आनी होच घालता गायज इमर्जन्सीक
आनी कांय ऑप्शन ना सेकंड ऑप्शन ना जाल्यार हिंग सो गायज न्हू परत ते घार वचपा पडटा आनी शर्ट दुसरे हल्ले गायज थिंगा आनीक चूज केल्लो गायज त्या न्हू इतलो सारको हें जाल्लो हल्लो कितें म्हणटा गो तेका मिरयेलो हल्लो आख्खो मिरयेलो हल्लो गायज हांवें म्हणलें वच घालया ओके हो मातशें नेटा येसो एक इवन फेर ना जाल्यार गायज न्हू इतलें कोण ना ओके सो या आतां आनी चोया कितें दाखोवपा मेळटा आनी कितें तें तुमकां दाखोवया गायज आनी करया मातशें एन्जॉय बारीकशें आनी तुमकांय दाखोवया ओके सो गायज फायनली आमी पावली आनी दाखोवया तुमकां मेळोया हेंच आमगेलें जानवी Hello, happy feast आणि everyone. विश पा केली गायज आमी हा तुमच्या विश केली ना मग feast जेनवीगे जे everyone. घडटा तुमकां ब्लॉगाचे आमी विश केली ऑलरेडी आणि जेनवीन तुमकांय बी विश केल्या हॅपी फिस्ट Happy ओके feast everyone. आणि गायज असो आमगेलो फर्स्ट Happy Feast, guys. हॅपी फिस्ट मग आमी विश केल्या बट तुमकांय गायज तो विश करता ओके ना फर्स्टर नाव बियरा न्हू सो एटलिस्ट उडगा आसलो ओके गायस दाखोवया तुमकां मुखार आतां कॅश आनी कितें तें दाखोवया भितर ओके चोवपाक शकता गायस सेंट एंटनी तेणी बरो बोर्ड केला हिंगा हे एंट्रन्स आनी या भितर आनी भितर गायस म्युजीक आसतलें तुमी जाणाय सदां म्युजीक आसता आनी गायस आतां प्लीज सर हॅपी फेस्ट Happy Feast. तुझी फॅन ती आहे. हॅलो 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 हॅपी फेस्ट हॅलो 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 Hello, how are you? Hi, happy feast everyone. Happy feast. Okay, Baba, happy fish. Hey, Baba, happy feast, happy feast. More fans. Okay, welcome to Reading. Hello. Guys, and so चुकोय नासतना मगे ब्लॉग सो थंय थँक्यू सो मच सो गायज तेजें नांव जावन हा इवन ओके तुमी जाणाय गायज म्हाका उडगा आसूं ना नांव बट स्टील हॅलो बाबा आता आवय बाबा गुड कसा हॅपी बीच फॉर युअर फ्रेंड साइड मैडम पर हर गया ऐसा गुड मॉर्निंग हैप्पी फीस्ट हैप्पी फीस्ट ओके हाउ आर यू माय बॉय गुड हैप्पी फीस्ट Happy feast से everyone. हेलो सो गाइस पाकिस्तान आता आमी धाकटुली केक काट करतली आनी तुमकां केक दाखयता गाइस ओके चोवपाक शकताय ही जावन हा गाइस आमगेली केक चोवपाक शकताय गाइस काय बरी केक केल्या ओके सेंट एंटनी हॅपी फीस्ट सेंट एंटनी सो गाइज म्हाका दिसता न्हू आतां आमी धाकटुली केक काट करतली आनी तुमकां केक दाखयता गाइज ओके चोवपाक शकताय ही जावन हा गाइज आमगेली केक चोवपाक शकताय गाइज काय बरी केक केल्या ओके सेंट एंटनी हॅपी फीस्ट सेंट एंटनी सो गाइज तुमी चोयला आसतलो आमगेलो जायतो गाइज गोंयकार लोक आहा आनी तेच भाशेन गाइज दुसरोय लोक आहा ओके गोरोय लोक हिंगा आहा आनी बरें दिसलें जायते तेंपान येयला फर्स्ट टायम गाइज हांव सेंट एंटनी फिस्टा येयलो आहा हिंगा आनी गाइज बरे भाशेन तेणें ऑर्गनायज केलां स्नॅक्स आनी म्हणटा आसतना जायते गाइज ड्रिंक्स सगळें गाइज फ्री ओके एज आय सेड आय थिंक वी आर कटिंग द केक Hello and a very warm welcome, ladies and gentlemen, boys and girls, and a very happy feast to each and everybody present here today.
Today, that is the 13th of June. It marks a very special day as we have come together to celebrate the feast of Saint Anthony of Padua. He's a patron saint who is loved. He inspires people and he is a magician to find the lost things. He inspires the young as well as the old, and many love him truly for being their favorite saint. Well, ladies and gentlemen, on behalf of our organizers, that is Reza, Angelina, Varela, Faustus, and Genevieve Patricio, I would like to welcome each and every one present here today. So ladies and gentlemen, are you guys ready to party tonight? Okay, I know the snacks are served. So are you guys ready to party tonight? Yeah! So let us get our celebration started. You guys ready? Yeah! So let us welcome Mr. and Mrs. Varela and Mr. and Mrs. Patricio. Ladies and gentlemen, put your hands together. Come on. Keep clapping. Come on. Let's go. Come on. Show some energy, guys. Put your hands together, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, give them a round of applause. That day indeed started with an amazing energy. Well, ladies and gentlemen, as the tradition goes by, no celebration starts with some sweetness. And hence, we are all gathered here at the cake cutting table. And let us begin with this sweet tradition right in front of us. And I'm going to give you all a countdown of 3. And let us all begin with the cake cutting ceremony. So, you guys ready with me? I can't hear you guys. Are you guys ready? Yes. Let's count 3, alright? In the count of 3, 2, 1, there we go. Not to just this family, but I want everybody to give a round of applause to the King of Miracles itself today. Ladies and gentlemen, Saint Anthony deserves a round of applause. He's been a rock, a shield, a center, a guy that we can always talk to when things are lost, when we are hopeless, and he's always there right beside us. And I'm sure each of us has testimony regarding him, how he has been and has made a big impact in our lives. That's truly, truly miraculous, ladies and gentlemen. Now, we want to hear from our organizers what they have to say. So, Reza. Thank you, Joseph. Heavenly Father, on this feast day of Saint Anthony, we thank you for bringing us together as one family.
Thank you for every person here, for their presence and their prayers. As we gather today, may we learn from to love poor, help those in need, trust. Thank you one and all for your all support and help. May Saint Anthony bless you all and do enjoy your evening. Thanks. Thank you so much, Reza. Come on, ladies and gentlemen, I want everybody to be a part of this celebration. Grab your partners. If you don't have one, you can grab somebody else's. But keep dancing. This one's just for you.
That was beautiful, ladies and gentlemen. Give yourself a round of applause. Now it's सो गायज तुमकां हांवें सांगलेलें हांव जेनबीक तुमकां इंट्रोड्यूस करता मू हांवें म्हगे ब्लॉगान सांगलेलें जेनबी बरे ब्लॉग करता आनी आयज गायज तुमकां परतें जेनबी इंट्रोड्यूस करता आनी तुमी जाणा आमगेलो गिव अवे जेनबी जिखलोले ओके आनी आयज इंट्रोड्यूस करपा कारण गायज न्हू जेनबी बऱ्यांतले बरे ब्लॉग तुमकां दाखयता गायज ओके आनी न्हू थोडो लोक चोयता थोडो चोयना हांव सांगता गायज प्लीज तेगेले ब्लॉग चोय तुमकां लायक जातले 100%. जेन्ना मसी लायक जाता न्हू तुमकां 100% लायक जातले. वॉट यू से वॉट यू से गायज चोय आमगे चोयता तशें करून तेंगेले चोय यू नो जेनवी बरे ब्लॉग करता आनी कोण आमगे पयलीं फॉलोवर्स आहाय ती कोण ओल्ड आहाय ती जाणाय वी वेंट टू जेनवीज प्लेस टू गिव हर द गिव अवे आनी जाय जाणां आय थिंक लॉट्स ऑफ पीपल सब्सक्राइब Yes, of course, yes. सो गायज सब्सक्राइब कराय तेंगेले चॅनला आनी तेंकां सपोर्ट कराय आमी हिंगा घालतली तेंगेले चॅनला नाव ओके आनी ब्लिस्टन गायज असो ब्लिस्टनूय ब्लॉगिंग करता गायज सपोर्ट कराय मेन गायज कितें वयता आमगेले इल्लो सो गोत गायज चोवपाचो ब्लॉग ओके इल्लो ब्लॉग चोयले आमकांय बरें दिसता तेंकांय बरें दिसता आनी सपोर्ट इज द मेन थिंग गायज नो आमगेले गोंयकारांनी गोंयकारां सपोर्ट करना जाल्यार कोणाक करतले कोणी गायज से तुमकां सपोर्ट जाय ओके आनी तुमकां ती प्रॉमिस गायज कोत्ताय बऱ्यांतले बरे ब्लॉग ती दाखयताय ऑलरेडी प्रॉमिसांनी करपा नाका एक पाट तेंगेले हितून चॅनला वसाय चोयाय आनी मागीर मागसाय या ऑफकोर्स चॅक करे कोराय नो Goan in England, guys. So yes. support, guys. गायज गोंयकारांक सपोर्ट जाय आसता ओके प्लीज प्लीज गायज सपोर्ट कराय तेंगेले ब्लॉग चोयाय ओके आनी जे कोणी सबस्क्रायब केलें ना प्लीज टर्न गायज Blessed Fernandez. आनी तुकाय सांगता मोदें घाय नासता राव नाका ओके एवरी डे ओके आनी गायज जेन बी न्हू डेली ब्लॉग करता आनी बऱ्यांतले बरें करता आनी आमगे ब्लिस्टनूय बरें करता ओके प्लीज चोय गायज एकू पाटी चोय आनी तुमकां लायक जायना न्हू म्हाका कमेंट घाले आपल्या लायक जालें ना मागीर हांव तुमकां दुसरें सांगता ओके Thank you, Alisha and Mercy. Thank you so much. Thank you. Thank you सो for आतां coming as वयताय आमी well. एन्जॉय करपा वयताय मातशें एन्जॉय जाताय ओके आनी तुमी तेंगे ब्लॉग चोय आनी तुमी एन्जॉय जाय Thank you. asking Fraser and Jolene, Genevieve and Faustus and
Yes,
एक ऑप्शन दिला किती उरले सांगा बेगीन Yo, baile, yo.
बरी सांज सावंड येता आनी सांत आंतोनीची पोरबीची उमळी पोरबी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. मोगाला जेजू मोगाला बाबा आनी मोगाला पवित्र आत्म्या केरीकपणी आमी आज तुका आर्गां दिता दिन वाचता हे आयच्या सांत आंतोनीचे पोरबी दिसाक सगळ्यो आमकां बाबा भयणांक एकठांय केल्या. 13 मिलाग्यो केल्यो आनी ताच्या सोबीत गायनान आमी गायता. 13 मिलाग्री फाटल्यान 14वी करून ताकूय भोगता जाल्यार बापा फुडें घालून हे 13तल्यो एकूच मिलाग्री आमचे सगळे दर एका गोराब्यार करून दी. भोव करून आयज हे गोराबे जो आमचो प्रिस्तेन मिस्टर फ्रेझर एंड जोलिना, फॉस्टस एंड जेनवी एंड मारिया आफोन्सो हांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हो गोराबे नाजारेताचे सारकेले गोराबे कोण. दर एका वांगड्याचेर आनी सकयल जमलेल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आखे संवसाराचेर तुजें बेसांव घाल. हांगा आसात हांगा आशिल्ला तांचेरूय तुजें बेसांव आमी आशेता. आनी बाबा फुडें हो आमचो सकयल बाबयांचो एक फुलांचो जेलो कसो ताच्या हातीन दी म्हूण आमी विनयता. हे फुडें वेतना हे सगळं मेळून हे स्वादीक जेवण तयार केलां. तर हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल बाबा. रांदलेल्यांचेर जेवतेल्यांचेर जेवण नासलेल्यांचेर आमी उगडास करता जाल्यार एक एका वांगड्याचेर जेवतल्यांचेर एक जेवण आमची कुडीक आनी ओतम्याक भलायकी दिवं हे आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोब्या वरवीं. आमेन. बापाचो जे ताणें आमकां मागणी करून शिकयलां तेच आमच्या सोबी पुत्रांनी ते म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो राज आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पापकां भोस आनी आमकां तारणे पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड. माईक आमचे मायेचो उगडास करुया. नमाकडे करपे पळय सरस्पोट तुजे दायसा वसरे मदें तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेजू. वायटली बरे देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोदी कोण आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमीन. For you today, well, there's just one thing that I wanna say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you did unto me. For all the blessings that
सोय बाबा कोण येईल तर मुझ मायगे तू बापाय असं आहे नाहलो पावलाच आहे लेट काम तू वॉलट सोदूंक गेल्लो ना मेळ्ळा वॉलट मेळ्ळा सो गायज आमगेलो फॅड्रिक बाबू या वचो हिंगा पार्टेक आमी भरपूर एन्जॉय केला मातशें लेट जालें तेका बट येयलो तेका थँक्यू म्हणटा तेका लागून आमचो पेस काडला तेका तुज पार्टी आमी नाचले सगळे नाचून वाचून बरें काळान सोपयले तुज पार्टी आमी सोपयला बट यू से ऑफकोर्स 100% 100% गायज आणि 200% उरला आतां नाचपाचें And I want to say thank you for all our Reading amigos for supporting this event. Thank you very much. यो मरे भितर भायले कितें करता आवय मुजमाय आवय हळको आता यो आम्ही कोण आता प्रेसिडेंट आमचा न्यू का म्हाका आयको जाय तुगे तें पाकीट पडलो तें मेळ्ळें फोटोयले तेणे न्हू पाकीट मेवले आनी पाकिटान पडे 200 पावंड घालून आनी गायज हे न्हू सारके हावजी टायमार येयले पयलीं सो गायज चोयल आसतले तुमी आमी कितको एन्जॉय केलें तें आतां तेच भाशेन गायज आमगेली हावजी आसतली आनी हावजी प्रायस आहा कितको 100 पावंड ओके सो म्हाका दिसता आतां मुगे हात हरसतालो कितें म्हाका येता दिसता म्हाका चोय आलिशान हावजी Okay, the next one is by Baba Nathan. Okay, pick one. It's 8 and 383. Still anybody sweating? गायज आतां एक नंबर काडटा Okay, by the influencer himself. Vlogger, come on. 3 and 6 Mercy. Okay, so let's cut 3 and 6, 36. गायज आलिशा इंचार चान्स आहा गो नॉट इवन वन नंबर It's 8. It's 8 and 181. Yeah, आपके पेडिशो फैमिली फोको बोलने नंबर काढले. गायज आलिशा टेन्शन काडटा ओके एक लेगून नंबर येयलो ना खंय गेलो कितें येला नंबर येयला एक लेगून येयला हा Since we got our first 5 numbers, एकूच जाय कितें गो तुका it's 8 and 3.
You follow me? Say hello. Bye. Bye. She's telling me she follows me. Okay, bye-bye guys. Thank See you. I love you. There's Tiger, I said hi. You want to say hi? There's Tiger, I said hi. Oh, you say. Hi to Tiger. Hi, Tiger. I love you, say Tiger. I love you, Tiger. सो गायज फायनली फंक्शन जालें काबार आनी तुमचो येयलो आसतलें गायज आमी कितको एन्जॉय केला आनी कितकोन ते ओके आनी जायतो लोक हाल्लो गायज आमगेलो गोंयकार Lots of subscribers as well. आनी तुमकां सांगपा म्हणल्यार गायज आख्खे म्हाका दिसता हॉलो मुगेलो आख्खो सबस्क्रायबर आसलो ओके आनी द वे दे एन्जॉय आनी हांवें आलिशानूय गायज भरपूर एन्जॉय केलें आनी तुमचो येयलो आसतलें गायज हाव दे ऑर्गनायज यू नो प्राउड फिलींग गायज यू नो For especially Janvi, Janvi and Jolina and Weiser, okay? Weiser and Foster. Yeah. All thank you so much for having us, for this occasion. But in this we spent on time, and really it was blessed, day for us as well. Like ashkon korop mulla olle, Of course. charu zan men kelte. Of course, it's easy, no, guys. It's the not first easy. time also, and Saint Anthony feast, okay. And soglo lok hallo goinkar no, amge goroy hallo different countries lok hallo, guys, okay. Yeah, and but in this and yes. I don't think support kela, so well done all of you guys. Yeah. And next year, Ami, we would like to come and Of course, be there with guys. you guys next year. Barensle makain, Yeah. aw tor garra hololo. I mean, that is so pat gelolo no. Regret kutta halolo Yeah. 1 year And legon. it's not that machine enga elmunte kone kita molna. Oh my God! Everybody is saying like don't masi think tu like ette bashin. That's the style, like the style will change. Everybody will follow you. I feel very proud, guys. Maka itlo teni warm welcome kelo maka ani Alisha. Thank you, guys. Love you. Yes. So guys, इतल्यान आयचो व्लॉग आमी एंड कोत्ताय समजता गायज आयचो व्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जालो आसतो लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक करे शेअर करे आनी सबस्क्रायब बी करे थँक यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळ्या तुमकां फाल्यां आमगेल्या न्यू व्लॉगान टिल देन गायज बाय